मडगांव फेस्ता निमतान घातिल्ल्या स्टॉलाचें भाडें कमी करपाच्या हेतान स्टॉलवाल्यांचे आयज मडगांव पालिकेंत वचून नगराध्यक्षाक घेराव घातलो। नगराध्यक्ष आनी स्टॉलवाल्यां मदीं उतरांचे गैर पेटले, पूण निमाणें नगराध्यक्षान स्टॉलवाल्यांचें म्हणणें मानून घेतलें। पळयात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट। 8 म्हयने आदीं जाल्ल्या फेस्ताचें भाडें 7,200 आसलें आनी आतां फेस्ताच्या स्टॉलाचें भाडें 10,000 दवरलां। तें कमी करचें अशें स्टॉलवाल्यांनी मागलें। नगराध्यक्षान हेर अधिकाऱ्यां कडेन उलोवन निमाणें 8,000चेर भाडें दवरलें, जाका लागून स्टॉलवाल्यांनी नगराध्यक्षाचे उपकार मानले। आयकात। आमी सीओक मेळपाक सीपीक आनी सीओक मेळपाक येयलेले की आमकां मातशें तेंच्यांनी स्टॉलाचे रेट हाय रेट केलो म्हणून तेंचे कडेन उलोवपाक लागून येयलो आमी। आमकां सीपीन आनी सीओन आनी वाड्यावयले कावन्सिलर आनी दुसरे कावन्सिलरान आमकां मातशें हेल्प करून आमकां सारकें आमकां पावो ते रेट दिला तेंच्यांनी। तांकां देव बरें करूं म्हूण म्हणटा आनी अशें तेंच्यांनी कमिटी काडून मातशें तेंच्यांनी कितें टॉयलेट बिलेट कितें मातशें सारकें हें करून 8 दीस आमकां मातशें सारकें कॉपरेट करपाचें आनी काय। पयलीं कितलो आशिल्लो पयलीं आमकां ते 10,000 म्हणटाले, मागीर आमकां गेलते वर्सा 7,200 आसताले। तेंच्यांनी प्रेजर वाडयला, मातशें निवळ बीन केला आनी टॉयलेट बीन वाडयला म्हणटकूच तेंच्यांनी म्हणलें आमकां अशें आसा प्रॉब्लम आसा, तुमी मातशें वाडोवन घेवं। आमी तांकां 800 रुपया वाडोवन 8,000 फायनल केला। 2 मिटर लोकांचे 8,000 केला। आमी मागता की फुडें आनी इतली वाडोवप ना, कितें म्हळ्यार आमी दिता ते पयशे आतां खूब हे पयशे खूब आमकां सीसीपी बीन सारकी सवाय दिता, त्या प्रमाणे मातशें आमकां फुडें कॉपरेट करप आनी दुसरें आनी कांय ना। आनी सगळ्यांक बरें म्हणलें जाल्यार सीपी आनी वाड्यावयल्या कावन्सिलरांक आनी हे आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांक देव बरें करूं म्हणटा आनी मनान सारकें सीपीक सारकें देव बरें करूं म्हणटा की तेणें आमकां कॉपरेट टायम काडनासतना आमकां रोखडें फायनल करून आमकां स्टॉल घालपाक तेंच्यांनी परमिशन दिलां। जाल्यार आमी सगळो जागो नितळ करून मार्किंग करून स्टॉलवाल्यांक दिला। तशेंच बऱ्यो टॉयलेटी मेळोवन दिल्यात, पार्किंगेक सुवात दिल्या। नगरपालिकेकूय येणावळ जाय, स्टॉल धन्यांनी समजून घेवपाक जाय अशें नगराध्यक्षाचें म्हणणें। आयकात दामोदर शिरोडकाराक। फेस्त कितें म्हयनो 1.5 म्हयन्याचें आसता, फेस्त एक 8 दिसांचें आसता एज पर द हायकोर्ट कोर्ट। तांची इतलें काल कितें जालें, फायल जेन्ना पुट अप केली फेस्ताक लागून, तातूंत चीफ ऑफिसरांचो एडिशनल कलेक्टर विनीत कुटवाले, ही इज वेल नॉलेजेबल पर्सन आनी हाजे प्रमाणे आमी कितलींच वर्सां जालीं मडगांव म्युनिसिपालिटीचे त्या स्किमाचेर फेस्त करतात आनी फेस्त करतना कायद्या भितर प्रोविजन आहा की एवरी इयर 10% वाडोवपाक जाय। समज एक 5 वर्सां वाडयली ना खंयच जाल्यार ताका वाडयलें ना जाल्यार ताणें तें ह्या वर्सा वाडोवपाक जाय आनी तातूंतल्यान आमी पळोवन तांकां जस्ट 7,100 रुपीज 200 रुपीज केल्ले सगळे गार्बेज आनी तांचे डे टू डे आमी सकाळीं आनी सांजवेळ गार्बेज काडटात, टॉयलेट प्रोविजन करतात, ते टॉयलेट मेंटेन करतात। म्हजे आमदारय उलयले आनी हांवूय चीफ ऑफिसरा कडेन उलयन करून आमी तांकां 8,500 म्हणून केल्ले। चीफ ऑफिसरान 8,500 म्हणून फायल एप्रूव करून धाडली। तरी आसतना ते कितें म्हणटात, आतां 8,500 तांकां चड येता आनी वाडयल्यार कितले जस्ट 1,300 रुपीज। कितें तरी 7,200 मायनस 8,500 केल्यार 1,200 कितें 1,300 येता। तेय तरी असं कितें म्हाका खूब चड येता अशें। सो हांवें आतां डिसिजन चीफ ऑफिसरा कडेन उलोवन डिसिजन घेतला की टोटल तांकां रावंड फिगर सो 8,000 म्हणजे करचें आनी 8,000 करून दिली कडेन। स्टॉल कितले आहा थंय सद्या आतां? 250-300 स्टॉल जाता तातूंत पळय गेल्ले 6-7 दीस आमी तो प्लॉट निवळ करून दिता, तांकां मार्किंग करून दिता। आमचे तिगाय मार्केट इन्स्पेक्टर, 4 जेई इंजिनियर्स, सुपरवायझर्स, जेसीपी, आमचे वर्कर्स, इतलो स्टाफ इनवॉल्व। हांवें जवळ जवळ 3-4 पर आमचे येवो थंय रेग्युलर करता, दिलीप रेग्युलर UDC आमचे ते मॉनिटर करता सगळे हांव 4 वेळा सायटीचेर पावलो, सगळे एफर्ट करता न्ही। इतलें करून समज परत तांकां आमी पार्किंग अलॉटमेंट एरिया सेपरेट केल्या, प्लस आमी हें करतात मॅनेजमेंट करतात, थंय कोणें पार्किंग करचें सगळें डे टू डे एंड नायट सर्वीस आमी थंय MIAक आमी प्रोवायड करतात। सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें एटलीस्ट तुमी थोडे तरी म्युनिसिपालिटीक कितें एनावळ दियात। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली।